लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मुख्यमंत्री असताना बऱ्यापैकी बस मालक संघटनेचे विषय सोडविल्ले। त्या वेळाचेर तेणी जो रेंट बायक जो प्रकार आसा तेका विरोध जाल्लो टॅक्सीवाल्या कडसून, पण मुख्यमंत्री असताना सुद्धा मोटर व्हेकल एक्टान सुद्धा मेन्शन केल्ले असताना तेणी खंय तरी तेन्ना टॅक्सीवाल्यांक मदत करपाक लागून त्या वेळाचेर रेंट बायक प्रकार हो स्टॉप दवरलेलो आनी खंय तरी दिलासो दिल्लो। मागीर कोर्टान खंय तरी कोण गेल्या उपरांत तेचेर निर्णय जालो। अशा लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो आमकां वेळोवेळी मदत केल्ली मुख्यमंत्री असताना, आयज आमी तेच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा। हांव त्या भागांतले सगळे आमचे टॅक्सीवाले आसा किंवा बसवाल्या सगळ्यांक आव्हान करता की हेंच्यांनी खंबीरपणान आयज तेच्या फाटल्यान रावन तेका मदत करपाची। आयज आमचे कडसून जेन्ना तेका आवश्यकता तेन्ना मदत करपाची गरज आसा की अशें नेतृत्व, एक धडाडीचें नेतृत्व आयज गोंयच्या विधानसभेन वचपाची गरज आसा। कारण आमचे विशय आयज इंडिपेंडंट लागता आनी आमच्या बारीक लोकांचे विशय धडाडीन मांडपाची कुवत तेच्या भितर आसा। तेका लागून हांव सगळ्यांक आव्हान करता, खुबशे पक्ष आहा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष मांद्रेना, काय फायदो ना, कित्याक ह्या ढवळीकारान वारंवार वेळोवेळी आमचेर अत्याचार केले।